teach your love to spread your flame. With open hearts we share your word, guiding souls so they have heard. We are called to teach, called to shine, bringing light, your love divine. With every lesson, every prayer, we show the world that you are there. Through the stories, through the songs, we make your truth both bright and strong. Like the shepherd seeks the lost, we will serve no matter cost. We are called to teach, called to shine, bringing light, your love divine. With every lesson, every prayer, we show the world that you are there. Through the stories, through the songs, we make your truth both bright and strong. Like the shepherd seeks the lost, we will serve no matter cost. We are called to teach, called to shine, bringing light, your love divine. With every lesson, every prayer, we show the world that you are there. Holy Spirit, lead the way. Give us wisdom as we pray. Let our voices sing your grace, teaching all to seek your face. We are called to teach, called to shine, bringing light, your love divine. With every lesson, every prayer, we show the world that you are there. We are called to teach, called to shine, bringing light, your love divine. With every lesson, every prayer, we show the world that you सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार आनी कुशाल बरीच सांज हांव येता. फादर फेलिक्स डा सिल्वा एका देव बिरांतीच्या गोराब्यांत आसोलना आंबेली जल्मलो. 2011 वर्सा जेजुईत संस्थेचो यादनीक कसो पाद्रीपणाची मागणी घेतली. ताणें 2 मास्टर्स डिग्री घेतल्यात. एक मास्टर्स डिग्री इन थियोलॉजी, दुसरी मास्टर्स डिग्री इन कावन्सिलींग एंड स्पिरिच्युअल डायरेक्शन्स. ताणें आपलें यादनीकपणाचें मुण्यारपण बेलगांव आनी ओल्ड गोवा बॉम जेजूच्या बासिलिकांत चलयलां. आतां ते जेजुईताचे आरुपे इन्स्टिट्यूट राया हाचे डायरेक्टर आसात. आयज फादर फेलिक्स डा सिल्वा आमचे मुखेल सोयरे कशे आमच्या दोतोनीच्या कार्यक्रमांत हाजीर आसात. तांकां कॅथेकेटिकल एसोसिएशन ऑफ गिद्दोली चॅपल हांच्या आनी हांगा हाजीर जालोल्या सगळ्या गिद्दोलच्या लोकांच्या नांवान तुमकां माये मोगाचो येवकार. तशेंच
तुमकां सगल्यांक पळोवंक आमी खूब खुशाल. वरसभर तुमचो आदार आनी सहकार जावं दोतोनीक आनी हेर कार्यावळींत आमकां मेळ्ळा. ह्या पासत तुमचे उपकार आठयता. आयच्या दिसा देव संदेशकारां सांगाता आमच्या भुरग्यांनी उमेदीन बरोवन आयचो कार्यक्रम तयार केला. तुमी आमच्या भुरग्यांक उर्बा दिवची आनी हो कार्यक्रम उमेदीन पळोवचो. तर तुमकां सगल्यांक आमच्या कार्यक्रमांत माये मोगाचो येवकार. Falling
ल्हान भुरग्यांच्यो ल्हान ल्हान कोरण्यो आमच्या तोंडार हांसो हाडटात. तांकां पळयतोच आमचें मन खूब संतोसता. तो तुमचे मुखार ग्रुप सेंट जेम्स घेवन येतात आपलो डान्स एवरी मूव आय मेक आनी तांकां तयार करपी संदेशकार ऑस्टन आनी जॉलेटा. दर दिसा आमी ह्या तेरसाच्या मागण्यान वेगवेगळ्या मिस्तेरांची नियाळ करता. तर आतां सेंट एंड्रू जोम्यांतलीं भुरगीं उजवाडाचें मिस्तेर आपल्या देखाव्यांतल्यान तुमचे मुखार दाखोळ करतलीं आनी तांकां तयार करपी संदेशकार मेलिफा, गिलेर्मिना आनी वेल्ड्रिमा. देवाचो पूत जावनूय आपलें स्नान मनशाच्या रुपान घेता. स्नान घेतना सरकार तावन पवित्र आत्मो देंवलो आनी हो मोसो आपुरबायेचो पूत म्हूण ताळो आयकूंक आयलो. हेंच ह्या मिस्तेराच्या देखाव्यांतल्यान पळोवया. हो पळय देवाचो पूत. तूं म्हजे सोरी येताय. हो पूत सगळे आपुरबायेचो ताचेर आसा मोचें दादूसपण. जेजूक मारयेक आनी ताच्या शिसांक काना गांवाच्या लोग्नांक आमंत्रण आसलें. लोग्नाच्या वस्त्र्यांत सोरो काबार जावन होकोल न्हवऱ्याचेर आनी कारबाऱ्याचेर आकांत आयलो. उदकां सोऱ्यान बदलता
आनी आकांत पयस करता. सगल्या कुणां मदली पयली कुणां जेजून काना गांवांत करून दाखयली. हेंच ह्या दुसऱ्या मिस्तेरांतल्यान पळोवया. ओस्तोरे म्हाका आनी तुका कित्याक पडला? म्हजो वेळ अजून येवंक ना. हांवें चाकराक म्हणलें, तो सांगतात तितलेंय करात. दोणां उदकान भरात. जेजू सोबार लोकांक देवाच्या राजाची खबर शिकयतालो. पुष्कळ लोक ताचें उतर आयकूंक येतालीं. हेंच ह्या तिसऱ्या मिस्तेरांत पळोवया. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. मागण्या वरवीं ताबोर दोंगराचेर जेजूचें रुपांतर जाता. हेंच आमी ह्या चवथ्या मिस्तेरांतल्यान पळोवया. हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण.
मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी जेजू निमाण्या जेवणान घोडटा. आपलेच मांस आनी रोगोत उंड्या आनी सोऱ्या वरवीं दर मिसाचे भेटेंत आमकां दिता. हेंच आमी ह्या मिस्तेरांत पळोवया. उंडो मोडलो आनी ही म्हजी कूड अशें म्हणलें. पात्र घेतलें, देवाक दिनवासून मोडलें. हें म्हजें रगत, खोरानांतलें रगत, मनशाच्या पातकांक बोगसणें दिवंक वारवलें आसा. आगो वेलनी, हें तुवें कितें केलें? हांवें कितें केलां? आगो तुवें हें प्लास्टीक ओडून आमची सृश्टी विबाडली मुगो. अरे जस्ट चिल. इट इज जस्ट अ स्मॉल बॉटल. राव, तुज्या आनी तुज्या असल्या मनशाच्या मनार उजवाड घालूंक हांवें आनी स्कारलटान एक सैमा वयर मायम तयार केला. जोम्याचें नांव सेंट आल्फोन्सा.
पर्यावरण दिसा दीस पाड जायत वेता आनी हाचो गुन्यांवकारी कोण? आमीच मनशां. आमचो पाप सायब फ्रांसिस्क पर्यावरणाच्या उस्क्यान बरोवन लावदाते सी आमकां ताणें परगट केली. ह्या डॉक्युमेंटांतल्यान तो आमकां पर्यावरणाचो सांबाळ करूंक उलो मारता. वी मस्ट सेव आवर एनवायरमेंट for the better future. सेंट जॉन दी बॅप्टिस्ट ह्या जोम्यांतलीं भुरगीं माचयेर दवरतलीं आनी तांकां तयार केल्यात संदेशकार एनिका आनी वेलनी. शी सायबा, कितलो वगो तांकां न्हेसपाकू. हांवें घरांतूं सगळें काम केलें, रांदिलें, रोप धुयलो, जेवण केलें आनी हांव रेडी जालें. पुणी आजून रेडी जायनाय. जाल ना गो तुमगे आजून. आय सायबा, ह्या सगळ्या खबरां हांव तुमकां मुगे नांव सांगपा विसरोलें. म्हजें नांव फिलू आनी हांव ह्या घरा मालकीन. आयज आमकां व्हड खुशालकायेचो दीस. आयज आमी नवी गाडी घेता आनी ती गाडी व्हरोंक आमकां टायम दिल्लो आसा. पुणी आजुनूच तयार जाल नाय. बेगीन करात गो. आगे मामी, तुमगे वॉच चोयल्या? आगो बाये, तुगे वॉच तुगे भितर रुमा आसा, स्टडी टेबलाचेर आसा. चोयता चोयता. हें चोड मुगेलें जॉयलीन. तेगे वस्तू त्या केन्ना जाग्यार मेळनात. वस्तू जाग्यार दवरल्यारूच वस्तू जाग्यार मेळटाय, पूण तेगे वस्तू आख्ख्या घरा. वेळ एक केन्ना पावना तेका. कितलो वेळ दिवं तेका, केन्ना बेगीन रेडी जायना. कित मू करपा हेजें? चोय अगो मुगेलो पेद्रू. शांत सभावाचो, चड उलोवपा बीन वचना तो. आरे कित कोत्ता? आगो हांव डॉक्युमेंट्स रीड कोत्तालो. सगळें सारकें आसात जाल्यार चोयतालो. तूं आनी एक पाट मातशें चॅक कर आनी चोय. दिंगा. आगे मामी मामी बेगीन यो, वेळ जाता. तुका आतां कळ्ळें वेळ जात म्हणून? तुवें तर 1.5 वर काळ मुगो न्हेसपाकू. आगे तूं एच कित कोता? हांव डॉक्युमेंट्स चॅक कोत्तालें. आगे कितू पाट डॉक्युमेंट चॅक कोतली? हांवें 2 पाट डॉक्युमेंट चॅक केले. तूं आनी कित्याक कोता? आय सायबा, तुवें 2 पाट केल्या, तेणें 3 पाट तरी केले आसतले. वयल्यान मोको आनी दिल्याय. आसूं आसूं, सोड ती खबर. दी ते डॉक्युमेंट्स मोकोडे. चल या आमी. चल या. यो यो बेगीन यो, बेगीन या. हे रावाय रावाय. आय सायबा, ह्या शेजऱ्यांनी माजोर हाडलां. माजोर हाडटें बरें हा. हाड म्हूण गेसोलें, काडे माजोर. आतां मुखायलां गेल्या. शी सायबा. आगे काळे माजोर आल्या की जालें? केन्ना काळे माजोर चोयल ना?
चोयलां हांवें काडे माजर जाण हांव काडे माजर आसताय म्हूण तूं खबर ना बरें काम करूं वयता तो काडे माजर मुखायला गेलें जाल्यार की जाता तें की जाता कितें बरें काम करूं वयता जाणा काडे माजर मुखायला गेल्या तें काम बरें जायना ते कामां कित ना कित आडकूड येता आगो फिलू तूं आनी कितें उलयता सोड ती खबर चल या आमी एक काम करया आमी गाडी व्हरोंक आमी फाल्यां या आयज नाका फाल कित्याकू आयज आमकां अपॉयंटमेंट मेळ्ळा आयज वयतली बरें तर 15 मिनटां रावया आनी मागीरूच या ह्या देखाव्यांतल्यान आमी आतां पळयलां की भिरांत आनी आचार आमच्या जिवितांत कितलो जागो घेता तो उत्पत्तीच्या पयल्या आवेस्वरान 31 वोळ आमकां अशें सांगता आपणान केलेलें तें सगळें देवान पळयलें आनी ताका तें एकदम बरें दिसलें तर आमी भिरांतीन रावन आसतना सोच जाणो जावंक जाय की सगळीं जनावरां व्हड ल्हान काळीं आनी धवीं हीं सगळीं देवान मोगान आनी सोबितायेन रचलोलीं जेन्ना आमी हे रचनेची मोग करूंक आनी आचार विसारता तेन्ना आमी देवाच्या हे रचनेची आनी जानवायेची तुस्त करता तर हाचे फुडें एक काळें माजर आमचे वाटे वयल्यान वयता तेन्ना आमी तें वायट म्हणून न्हय पूण देवाचो आपल्यान रचनेंतान मोग म्हूण आमी उगडास करूया We praise you, we bless you, we thank you, Lord. बरें कांतार म्हणटा मुगो तूं आगो संदेशकार वेलनी आनी विना हांणी सेंट पिटर ह्या झोम्यांतल्या भुरग्यांक एक डान्स शिकयला तें कांतार म्हज्या मनांतूच आसा चल पळोवया तर तांचो डान्स न्हू हय जेजू आपले पोरशे लागीं वेगवेगळ्या वोपारींनी उलयतालो तर आतां तातूंतली एक बियेची वोपार सेंट मोनिका ह्या झोम्यांतलीं भुरगीं तुमची मुखार दवरतलीं तांकां तयार करपी संदेशकार जॉयस आनी आयडा एक वोंपी आपलें शेत वोंपता शेत वोंपतना थोडें बी
खोडपे जमनीर पडटा तें किल्लोता, पूण उदक आनी खोल जमीन ना जावन कडक वत येवन तें करपता. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी पळोवया. आमी पळयता ते दोग भावांचें जिवीत. पयलें हे दोगूय भाव देवाचें उतर बरे भाशेन जियेताले. मोगान आपुरबायेन एकामेका सोवें वागताले, पूण संवसारी आशेक लागून झगडीं झुजां करून दोशीं जातात. खोडपे जमनीर पडलेल्या बियां भाशेन पयले बरे एकवटान आसतात, उपरांत संवसारी वस्तूंचें वत लागून दोशीं जातात. वोंपी वोंपता, थोडें बी कांट्यांनी पडटा. तें किल्लोता, पूण कांटे तें शेत वयर सोरूंक दिनात. कांटे शेत चेपयतात आनी अशे तरेन तें शेत मरता. आमच्या जिवितांत हीं तरणाटीं भुरगीं देवाच्या उतरा प्रमाणे तांचो आवय बापूय तांकां व्हड करता, पूण आपल्या बरोबरच्या तरणाट्या सांगाता पडून वायट रस्त्यार पावतात. मोबायल तांचो देव जाला. वायट पिक्चरां पळोवन आपलें जिवीत वाटेक लायतात. घराब्यांत आवय बापायचें आयकनात. अशे तरेन कांट्यांनी पडलेल्या बियां भाशेन आपलें फुलतें जिवीत पालयतात. वोंपी वोंपता, थोडें बी रस्त्यार पडटा. तें पांयां तळा माडवता आनी सुकणीं येतात आनी तें खावन सोंपयतात. आमच्या जिवितांत हो एक गिरेस्त मनीस. ताचे लागीं पदवी आसा, गिरेस्तकाय आसा आनी तो व्हडपण घेवन भोंवता, पूण आपल्या कामगारांक दुखयता. सादे आनी देव भिरांतीचे ते गरीब. तांकां हो पदवेदार मनीस वयर सोरूंक दिना. आपल्या खाल चेपून दवरता वो माडयता. हे गरीब मनीस वाटेर पडलेल्या बियां भाशेन माडवतात आनी कोबार जातात. वोंपी आपलें शेत वोपतना थोडें बी बरे जमनीर पडटा. तें बरे भाशेन किल्लोता आनी व्हड जावन ताका जायतें भात जाता. आमच्या जिवितांत
आमी पळयता तो देखावो एक समुदायाचो. हीं भावां भयणां बरे जमनीर पडलेल्या बियां सारकीं. तीं देवाचें उतर आयकतात, नियाळटात आनी जियेतात. बरे भाशेन एकामेकाक आदार दितात. जावं शिकपांत एकामेकाक आदार करून, तेच भाशेन कोणाकूय अपसोयेक जाला ताका तांच्या घरच्या कामांनी आदार करून. तीं एकवटान जियेतात. अशें करून तीं आपलें जिवीत सुफोळ करतात. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमकां सोयेक मेळटा तितलेय पावटी आमी देवाचें उतर वाचुया, आयकुया, नियाळुया आनी जियोया. फादर फेलिक्स डा सिल्वा, तुमी आमचे मोदें आसूंक आमकां एक व्हड बाग. तर हांव मागतां फादर फेलिक्स डा सिल्वा ताय 2 उतरां सांगूंक. प्रितीच्या म्हज्या गिदोलच्या भावा भयणीनो, आयज म्हाका आनी हे सांजेच्या वेळार खूब खुशी भोगता. संतोशान म्हजें काळीज उमाळ्यांनी भरलेलें आसा. कित्याक पयलेच फावटी ह्या गांवांत हांव आयलो आनी बरे भाशेन तुमी म्हाका येवकार दिलो. आनी हेच येवकारांतल्यान तुमी तुमचो मोग म्हजे सोबेन दाखयलो म्हूण तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. आनी देवाचें बेसांव हांव तुमचेर मागतां. आनी भोव करून म्हज्या पाद्री भावाक फादर एरेमेत रेबेलो, फादराक हांव वळखतां जेन्ना तो राशोल ह्या फिरगोजेंत आसलेलो तेन्ना. आनी जायते फावटी आमी ताका आदारूय करूंक वेताले मिसाचे भेट थंय दिवंक. आनी अशे तरेन आमची वळख जाली. आनी वळखूय आमची पयली तावन फादराक वळखता. आमी दोगूय लागशिल्लेच गांवचे. फादर केळशेचो कावेलोसी आनी हांव मसोणेचो. आमकां चड पयस आमी अंतर अशी ना, पूण आमी दोगूय लागशिल्ले. आनी फादराकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे म्हाका ह्या कार्यक्रमांत एक मुखेल सोयरो कसो म्हाका आमंत्रण दिलें देखून. फादर, थँक यू वेरी मच फॉर इनवायटींग मी टू बी अ चीफ गेस्ट फॉर दीस इवनिंग प्रोग्राम. आनी म्हजो संदेश म्हणल्यार आयज तुमी देव संदेशकारांनी आनी भुरग्यांनी हो विशय विंचून काडला. वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. प्रितीच्या म्हज्या ल्हानशा भुरग्यांनो आनी देव संदेशकारांनो, तुमी जायतो तोकोस घेवन ह्या भुरग्यांक तुमी बरी दोतोन शिकयली. देवाची, जेजूची आनी इग्रोज मातेची वळख तांकां दिली. आनी कशे तरेन क्रिस्ती जिवीत जिवोवचें तें तांच्या मनान तशें काळजान तुमी घातलेलें आसा. जे परी आतांच हे बी वोंपाची वोपाऱ्यांतल्यान आमकां एक संदेश जावन एकल्याक जी शिकवण देव संदेशकारान आमच्या भुरग्यांक दिलेली आसा. गोडे क्लासीस संपलेले आसात पूण दोतोन संपोंक ना. क्लासीस संपल्या उपरांत दोतोन संपोंक ना, कित्याक दोतोन चालूच आमची आसता. आनी हेच दोतोनींतल्यान आमकां जण एकल्याक म्हायती मेवल्या जेजू म्हणल्यार कोण तो. आनी ह्या भावार्था वरवीं कशे तरेन आमी जिवोवचें तें आमकां देव संदेशकारान ह्या भुरग्यांच्या मनांत आनी काळजांत घातलेलें आसा. ह्याच विशयाचेर मन लायतना उगडास कोत्ता आनी तेच उतरांचो कशे तरेन आमी जण एकल्यांनी तशेंच भुरग्यांनी शिव वर्तमान परगटचें. न्हय फकत उतरांनी, जे परी जाकोब आपले चिटींतल्यान म्हणटा, म्हज्या भावा भयणीनो, आपणाक भावार्थ आसा म्हूण कोण कोण म्हणटीत, पूण कोरण्यांनी ती आपलो भावार्थ दाखयना जायत जाल्यार तो भावार्थ तांकां कित्याक उपकारत? हो भावार्थ तांकां सुटका दिवंक शकता. एक भाव व भयण विंगळी भोंवतात
आनी तांकां दिसपट्टो गिरास ना आनी तुमचे मोदली कोण कोण अशें तांकां म्हणटात म्हूण समजात. शांतीन वचात, उबेक आंगाक कितेंय घालात आनी पोट भर जेवात. पूण ह्या तांच्या कुडीच्या गरजांक तुमी पावनात जाल्यार कित्याक उपकारत? भावार्था विशीं अशेंच घडटा. कोरण्यो नात जाल्यार भावार्थ मेल्लो जाता. प्रितीच्या बाबा भयणींदो, ह्यो दोतोनींचे क्लासीस सोंपल्यात. पूण आतां भोव करून आवय बापायच्या घरच्या लोकांची जबाबदारी. कशे तरेन ह्या भुरग्यांक जी दोतोन फावो जाल्या, ही शिकवण तांकां दिल्या, ती तुमी चालू दवरूंक जाय. आयज भुरग्यांक जायत्यो वस्तूंची एके भाशेन ओडोन वेतात. संवसार जायत्यो वस्तू हे आमच्या भुरग्यांक दाखयतात. पूण कशे तरेन ह्या भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवचें, कशे तरेन भावार्थान तांकां वयर काडचें, कशे तरेन ह्या जेजूची वळख तांकां दिवची आनी बऱ्या मार्गार तांचें जिवीत चलोवंक तांकां मार्गदर्शन दिवचें, तें आवय बापायचेर आनी तेच घरच्या लोकांचेर आसा. बरो तर मार्ग आमचीं भुरगीं विंचून काडटलीं जाल्यार आवय बापायची जबाबदारी. देव संदेशकारांनी जायती जबाबदारी घेतल्या. आतां घोडे क्लासीस आसचे नात, पूण ही दोतोन चालू दवरूंक आवय बापायची आनी घरच्या लोकांची ती जबाबदारी घेवची. आनी कशे तरेन आमच्या भुरग्यांक वयर काडटल्या, बरें मार्गदर्शन दितल्या. हांव ह्याच गांवांत येवंक पयलेच फावटी ह्या गांवांत आयलां, गिरदोलच्या गांवांत. आनी म्हाका उशीर जायत म्हूण हांव बेगीनूच भायर सरलोलो आनी कशे तरेन हांव हांगा पावलो. GPS हांवें ऑन केलें त्याच मोबायलाचेर आनी ह्याच GPSन म्हाका वाट दाखयली ह्या गिरदोलच्या गांवांत पावूंक. प्रितीच्या बाबा भयणींदो, जरी तर आमचीं भुरगीं भावार्थान वाडटलीं, जेजू भाशेन आमचीं भुरगीं जातलीं, बरो मार्ग तांकां दाखयतलीं, जाल्यार आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत एक GPS आसूंक जाय. आनी तो म्हणल्यार देवाचें उतर. सदांच देवाचें उतर आमच्या जिवितांत तशेंच भुरग्यांच्या जिवितांत आसूं दी. आनी हेंच पवित्र पुस्तक जावन आसा एक GPS आमच्या जिवितांत, भोव करून क्रिस्ती जिवितांत. आनी होच GPS आमकां वाट दाखयतलो कशे तरेन आमी खुशालकायेन एकामेकाच्या मोगान एकवटान समजिकायेन भोगसण्यांनी जिवंक होच पवित्र पुस्तक आमकां दाखयता. तेंच देवाचें उतर आमकां दाखयता. तर जावं दी आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत, आमच्या जण एकल्याच्या फामिलींत, आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत हो GPS आसूंक, पवित्र पुस्तक देवाचें उतर. हींच थोडीशीं उतरां म्हणून हांव म्हजे संदेश सोंपयतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर. फादर एरेमितो रिबेलो आमचो दोतोनीचो एनिमेटर. आमी आख्खें वरोसभर ताच्या आसऱ्या खाल आमी हो दोतोनीचो वावर चलयलो. तर मागता फादर एरेमितो ताय 2 उतरां सांगो. मानिस्त आयचो चीफ गेस्ट फादर फेलिक्स द सिल्वा, म्हज्या आपुरबायेच्या संदेशकारांनो आनी मोगाच्या दोतोनीच्या भुरग्यांनो, तांच्या आवय बापायांनो आनी गिद्दोलच्या बाबा भयणांनो, फादर फेलिक्स आयज आमचे मदें आयलो. हांव हॅपी. आमी लागींच फकत रिवर्स साल आमकां दोशींक कोत्ता. तो ओसोडणीचे देगेर आहा आनी हांव कावेलोसीचे देगेर आहा. आनी दोगूय रिवर्स सालांत आमी नुस्तें धरपी, हुब्या काडपी आनी आमचे बशेंत शीत दिसती पडनासलें, पूण नुस्तें सुबेज आमकां भरपूर नुस्तें खावपी, तोवूय आनी हांवूय. तर आमचे सुवयो दोगांयच्यो एकूच आनी आमी सारके लागशिले. आमचे मदें तो आयलो देखून हांव ताचे
आभार मानता. आमची संदेशकारां कितली वावुरल्यांत ह्या दिसांनी, कितलो सॅक्रिफायस केला ताणें. हो वेळ तांकां मेळटा तो ह्या भुरग्यां पासत आयताराचो दितात आनी त्या भायर ह्या दिसांनी करीत दिला. तर तांकां हांव शाबासकी दितां. इतलो भार ह्या भुरग्यां समेतीन घेतात. तुमकां सांगलां हांवें पाद्री जाल्यार 42 years जालीं म्हाका. जायते इगोर्जांनी भोंवलां. पादकूर कसो गेलां, सिमनारीश कसो गेल्लो आनी पादविगार कसोय. पूण म्हाका तुमी पळय भर घेतात तो हेरां परस उदीक लागला. बरो भर घेतात आनी उदीकूय तुमी घेवचो आमच्या संदेशकारांनी. दुसरी वस्त, आवय बापाय तुमच्या भुरग्यांक तुमी धाडलीं आनी ह्या भुरग्यांनी हो प्रोग्राम केला तर तुमकां शाबासकी दिता. पूण जायते फावट तुमी आवय बापूय आनिकूय इल्ली उमेद भुरग्यां सगळ्यांक दाखोवची म्हूण मागता. एग्जाम आसा, भुरगें एग्जामीक येयना, दोतोनीची एग्जाम, आनी मागीर तूं आवय पेरंट ताका सेपरेट एग्जाम दी, हें दी तें दी, अशें कशें जातलें. एक एक भुरग्याक सेपरेट एग्जाम दिवपाक. तूं दुसऱ्या भुरग्यांची एग्जाम जाता तेन्ना आनी आमच्यो टिचरी कळयतात न्हू तुमकां एग्जाम आसा म्हणून ग्रुपाचेर, तर भुरग्यांक तुमी बरे भाशेन भर घेवचो. न्हूच स्विमींगाक धाडटात, कराटेक धाडटात, फुटबॉलाक धाडटात, आंगातूय धाडटात. दोतोन गरजेची हें ओळखून घेवचें म्हूण मागता. दोतोनीच्या भुरग्यांक सगल्यांक शाबासकी. तुमी बरें परफॉर्मन्स केला, बरो इंट्रस्ट घेतला. पूण एका दिसाक थोडे भुरगे प्रॅक्टीस आसा म्हणल्यार येवंक येयना, धांव मारताले. तशें जावंक जायना. टिचर आपणाचो टायम वेस्ट करून हांगा येता तुमचे पासत आनी तुमी येयनात भुरगे आनी येयल्यात जाल्यारूय हेळोंक भोंवता थिंगा थिंगा, अशें जावंक जायना. तुमी दोतोनीची भुरगीं, यू हॅव टू बी रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन. तुमकां सगल्यांक दुसरी आमची भाव भयणांक आयल्यांत तांकां हांव शाबासकी दितां. गॉड ब्लेस यू ऑल. देव बरें करूं फादर. मागता दोतोनीच्या वायस कॉर्डिनेटर मेरी फेर्नांदीसाताय दिनवासनेची 2 उतरां सांगूंक. उपकारी काळीज न्हूच फकत व्हडलो शेगूण, पूण सगल्या शेगुणाचें मूळ. आमच्या बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या कॉपेलाचो दोतोनीचो वावर 2024 ते 2025 ह्या वर्सा आमच्या वडिलाच्या रेव्हरंड फादर एरोमितो रेबेलो हाच्या मार्गदर्शनाखाल आमी 24 संदेशकारांनी फुडें व्हेलो. आयज ह्या वेळार खेरीत भाशेन उपकाराची भावना काळजांतल्यान उक्ती करता. आयच्या आमच्या भावार्थाचे पोरगोटणेचे हे कार्यक्रमांत आमचे मुखेल सोयरे म्हूण रेव्हरंड फादर फेलिक्स दा सिल्वा आमच्या मदें आसात. खूब पयसान आयल्यात, तरूय वेळा आदीं पावल्यात. ताचे कडल्यान आयज म्हाका हो एक गूण, बरो गूण आपणावचो दिसलो. वेळा आदींच तयार आसलो. सो फादर, तुज्या ह्या गुणा खातीर दिनवासता. तशेंच फादरान आपल्या संदेशांतल्यान आमकां GPS हाचें उदाहरण घेवन आमी पवित्र पुस्तक कशे तरेन वापरचें, सासणाची वाट आमी तांकूंक हेंवूय सांगलां. हें उदाहरण म्हाका दिसता म्हजेंच न्हय पूण सगल्यांच्या काळजा मनांत गोट उरतलें. जायतो वावर ताका आसलो, तरूय सगलो वावर
कुशीन दवरून आयज आमचे मोदें तो आयलो. फादर, तुका आमचे दिनवास. हो दोतोनीचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां जायत्यांचो आदार सहकार मेळटा. पयले सुवातेर आवय बापूय, तुमी तुमचो जायतो वेळ ह्या वावराक दितात. दर आयताराक भुरग्यांक दोतोनीक हाडटात. मिसान वांटो घेवंक तांकां हाडटात. आनी आमच्यो हेर दुसऱ्यो कार्यावळी जातात तेन्ना तुमचो आमकां आदार सहकार मेळटा. जोरूय केन्ना केन्नाय वयर सकयल जाता आसतलें, पूण हें फुडें जावचें ना. सदांच आताक हात दिवन तुमी वावुरतलीं आनी तुमी वावुरल्यान ते खातीर तुमचे उपकारी. आमच्या गांवचीं आनी हेर दुसरीं जायतीं भावां भयणां ह्या वावरांत आमकां आदाराचीं जाल्यांत. मागण्यांतल्यान जावं दुडवां वाटेन आनी हेर आपलो वेळ दिवन आमकां तांणी आदार दिला हो जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक. तशेंच आमी जेन्ना हांगासर जायते फावटी कार्यावळी घडोवन हाडटात तेन्ना त्यो यादस्तीक उरच्यो म्हूण त्यो व्हिडियोग्राफी करूंक आमच्या गिरदोलचोच भाव जॉविटन डिकोस्टा आमकां उदारपणान पावता. ताचें उदार मोन आमी ओळखून घेता. आमचीं भुरगीं सुपुल्लीं तशींच व्हडलीं वाडलोलीं. दर आयताराक तुमी मिसांत येवन आनी मिसा उपरांत दोतोनींत वांटो घेवन बाबार्थान वाडूंक तुमी जाय तो तोकोस घेतात. आनी आयज हे माचेर ही बाबार्थाची पोरगोटणी दाखोवंक तुमी हे दिसांनी कितलीं हारपीट जावन हांगासर येतालीं. शांत सुवाती पूण तुमच्या आवाजान गणगणटाली. तुमकां सगल्या भुरग्यांक आमच्या शाबासकी. शेकी सगल्यांचे उपकार काळजान मनान दवरून आमच्या दोतोनीच्या संस्थेच्या नांवान सगल्यांचे उपकार आठयता. सगल्यांक देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. तर आतां सेंट फ्रांसीस झेवियर ह्या जोम्यांतलीं भुरगीं तुमचे मुखार आपलो डान्स दवरतलीं आनी तांकां तयार केल्यान संदेशकार टेल्सा. Your hidden glory in creation, now revealed in you.
couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along and put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. So I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. And there's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. Oh, you turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. सगल्यांनी तांकां मोठ्यान ताळयो मारच्यो. ह्या वर्साचो विशय वचात शुभ वर्तमान परगटात. तर ह्याच विशयाचेर आदारून सेंट इग्नेशियस दे लॉयला ह्या जोम्यांतलीं भुरगीं तुमचे मुखार एक प्ले दवरतलीं आनी तांकां तयार करपी संदेशकार क्रिस्टल आनी लिना. आमी भुरगीं सोंपोली, जेजू आमचो मोगोता. बंद करात तुमची इगोजेची गायना. आतां लिसांव, फक्त लिसांव. परीक्षा लागीं पावल्या न्हय. क्लासीन पयले आयल्यारूच पुरो. ओय खरेंच अदीक मार्क्स मेळून आख्ख्या गोंयांत फेमस जावंक जाय. चलात आतां तुमची लिसांवां. आमच्या लिसांव आमी केल्या मामी दडी. आमकां आतां वेळ आसा म्हूण आमी गितां गावंक सुरू केली. मामी, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत सदांच आसूंक जाय न्हय. आनी देवाच्या उतराक आमी पयलो जागो दिवंक जाय न्हय. तें म्हाका सोजमना. देवाचें उतर दोतोन उपरांत. पयलें लिसांव सोजमोली. आमची लिसांव आमी केली मामी डॅडी. आतां बेगीन तुमची बुक्स उगडून शिकूंक लागात, जाप काडी नासतना.
ओ रोजालीन, ना गो रोजालीन गो, कोणाचोच आवाज ना सो, हुंय गेली काय? आयली आयली. कोण मारी गो? आयज आमगेरशें कितें जालें तर? ही म्हजी नात्रां गो, सारकींच मस्तींच जाल्यार. तांच्या परिक्षा दाराशी पावल्यात न्हू गो. दिसपोटी पोयत पुस्तक घेवन बसतात. दिसभर पयत पुस्तक घेवन बसतात तें बरें आहा. आतां दिसपोटी मिसाक वचूंक फुडल्यात. 2 वाजयलीं आहा तांचेर. मारे मावशे, तुमचो समज चुकीचो आसा. देवाचें उतर ताचे सोडवणीची खबर हाजीर करता. बागेवन शरम म्हणटा. जरी ख्रिस्त देवाची शक्ती आनी जाणवाय जाल्यार पयत आत्म्याचें नेनारपण म्हणजे देवाचे शक्ती आनी जाणवाये वय नेनारपण. आगो, हे केंस पिकलेले मातरे तुमी हें सांगतात? ना मारे मावशे, तुकाच न्हय पूण आख्या समाजाक सांगूंक सोदता. पूण एक गेल्या आयताराक तुमी मिसाक सेरमाळ जातो चायली न्हय, पूण कुमन्यांक घेवंक लायनीक पयलीं उबी रावलीं. आमकां फादरान सांगलां आमी मिसाचे सुवातेकूच हाजीर जावंक जाय. आनी त्या दिसा तुजी धूव फादराचो शर्माव चलतना टोको टोको करून फुडल्या भागार येवन बसली. फाटल्याक बसूंक जातालें न्हय? होय, आनी सगळीं पळयेंकूच उरलीं. फादरूय पळयेंकूच उरलो. वय, ही तुमची भाशणां. राम आमी देवाची उतर आनी मीस 2 वेगवेगळ्यो वस्तू अशें दिसतात. होय, पूण उतरां आनी पवित्र जेवणा मदें संबंद आसला. दोनूय सुवातेर जेजू आमकां मेळटा अशें आमकां दोतोनीक शिकयलां. देवाच्या उतरा वरवीं एकचाराची जोर फुंडटा. सारकें तुजें किट. आनी आमच्या गांवांत एकचार हाडपा तुमी कितें केलां? आमी गरीब गिरेस्त जात कात पळयनासतना सगल्यांक भेट केला. सगल्यांक आमची भाव भयणी कशी मानून घेतल्या आनी जायतें सांगपाचें आसा. म्हाका पावात, म्हजी काकलूत करात. म्हाका बिकेक पडलेल्या डुडूचोर व्हरूंक सोदतात. कितें जालें? कसलो बोवाळ? ते तरणाटे. तांकां ताच्या आवय बापायन बरी देख शिकोवंक ना. देवाचो मोग आनी भिरांत दिवंक ना. म्हज्या भुरग्या सारकी तांची गोट जाल्या. तुजी भुरगीं? अंकल, तूं कोण आनी हो तुजो बेस? देवाची कुशी तुज्या जिवितांत तूं करताय की ना? म्हज्या बापा, जाता जाल्यार म्हजे वेले हे पात पयस वचून दी. तरी म्हाका जाय तशेंच न्हू, तुका जाय तशेंच जावन दी. तूं कितें सांगूंक सोदताय? आयकात, हे भुरग्या वसलीं म्हाका 2 भुरगीं आसलीं. म्हजें मन फकत तांच्या शिकपाचेर आशिल्लें. शीक 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 दिसा दिसपोटी हांव तांकां सतायतालों. शिकून तुका व्हड नांव हाडलें न्हय? होय, म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका खूब नांव हाडलें. म्हज्या धुवेन BA केल्या. म्हजो पूत इंजिनियरी करूंक सोदता. होय, म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका खूब नांव हाडलें. हांव दुखी जावन उदगात्तां. आयज म्हजीं भुरगीं शिकलांत. हांव तांचो नेनार बापूय. म्हाका शिकोवप ना. आयज म्हज्या भुरग्यांक हांव तांचो बापूय म्हणूंक लज दिसता. फकत भुरग्याचें शिकपाचें हांवें मन दवरलें. हो तांचो परिणाम. तुजें देखीन कितें उणें आसलें तर? देवाचो मोग हांवें भुरग्यांक दिवंक ना. देवाची ओळख हांवें भुरग्यांक वाटूंक ना. आयज म्हाका भुरग्यान रस्त्यार घातला. ही गोट म्हजी जावची नासली. चुरचुरे तुजे. म्हजे चुरचुरे करिनाकात. हो बेस तुमचे दोळे उक्तूंक. शाळेंत तुमची भुरगीं कितें शिकतात ती तुमी विचारतात, वासपूस कोत्तात. कितें शिकतात ताचे दोळो दवरात. तुमचें जिवीत सुकेच जातलें. हे भिकाऱ्यान म्हज्या दोळ्या वेली साय काडून उडयली.
म्हाका नवी नदर दिली. दुसऱ्यांक जेजूचो गोवाय जावंक म्हज्या जिवितान हांव जेजूक पयलो जागो दितली. हय खरेंच देवाची खुशी तांच्या उतरांतल्यान कळून येतूच एक चाराची कुणाय जातली. दुसऱ्यांक देवाचे कायदे पाळूंक शिकयतना पयलें आमी आमच्या जिवितांत सारकें पाळूंक जाय न्हय. होय सारकें सांगलें तुवें. बावतिस्मा वरवीं आमकां सगळ्यांक जेजूच्या कार्यांत वांटो मेवला. आमी जायत्या संस्थांनी वावुरता. मिसाचे भेटेन घेतलेलो आमी देवाचो संदेश आमी दिसा दिसपोटीन जिवया आनी जावया आमी जेजूचे गवाय. One Lord, one King. There is no other that can compare to you. आतां तुमचे मुखार सेंट एंटनी झोम्यांतलीं भुरगीं आपलो डान्स वन ट्रू गॉड तुमचे मुखार दवरतलीं. तांकां संदेशकार फिया, सेन्फा आनी एंतियान हांणी तयार केल्यान. One voice in the dark, a song that lights up the stars, one breath that gives life, one sovereign in power, who speaks with thunder and fire. One Lord, one King, there is no other that can compare to you. You are the one alone in greatness, the one who never changes. Jesus, you are the one who rose in power, the one who reigns forever. Jesus,
सगल्यांनी तांकां मोठ्यान ताळयो मारच्यो. घरांतलें सगलें काम जालें, रांदून बीन सगलें जालें. आतां फकत जेवपाचें उरलां. हांकां पळयात, एकलो पेपर वाचता आनी एकले फोन घेवन आसा. ना म्हूण कुजनांत येवन म्हाका आदार करतलें अशें ना तांचें. म्हजें तांकां मात पूण पडोन गेल ना. राव रे, तूं खूंय वखदां पेपर वाचिता? आगो, हांव सकाळचो कामाक वयता, ताका लागून हांव आतां वाचतां. एगलेंच बरें. आनी तूं गो? दीस रात तो फोन. त्या फोनाक मात पूण सुसेग ना. चोयल्ले पाटी तो फोन घेवन आसता. तो फोन दवर आनी जेवपाक वच. तुजें दूद तापोवन दवरलें आसा. जेय आनी दूद पी. चल, उठ बेगीन. हॅलो, कोण उलयता? हॅलो पेद्रू, हांव कायतान उलयतां. आं कायतान, कितें जालें? पेद्रू सॉरी आं, इतले रातचे हांवें कॉल केलो म्हूण. तुवें न्हय ह्या म्हयन्याचे दुदाचे पयशे दिले नात. म्हाका त्या पयशांची गरज आसा. फाल्यां म्हज्या पुताची कॉलेजीची फी दिवपाक जाय. ओके कायतान, म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. हांव आतांच घेवन येतां. थँक्यू पेद्रू. अरे, वो आनी खंय गेलो? अरे पेद्रू, कोणाचो कॉल आयिल्लो? आनी पयशे घेवन तूं खंय वयताय? आगो, त्या कायतानाचो फोन आयलो. ताका दुदाचे पयशे दिवपाक जाय. हांव रोखडोच दिवन येतां. हांवें तुका सकाळीं सांगलोलें न्हय ताचे दुदाचे पयशे दी म्हूण. तुवें आजून दिवंकूच नात? आगो, आतांच दिवन येता. ताचें घर शेजऱ्याकूच आसा. गरज ना रातचे पयशे दिवपाचे. फाल्यां दी ते पयशे. डॅडी, पयशे दी, हांव दिन येता. गरज ना रातचे पयशे दिवपाचे. कित्याक? तुका खबर ना रातचे पयशे दिनात म्हूण? कित्याक दिनात? रातचे पयशे दिल्यार ते पयशे परतून घरांत येयनात. कितें पयशांक घरांत घेवपाक पांय आसात? तुका कळचें ना तें. तुज्या डॅडीचें येता त्या म्हयन्यान प्रमोशन आसा. तुका तें जाल्लें नाका? दी ते पयशे हिंगा. हांव फाल्यां दितलें ते. पूण तांकां फाल्यां पयशांची गरज आसा. तांचें कितें? तें तुका नाका. हांव ते पयशे फाल्यां दितलें. तांकां तांचें पळोवंक दी. आमी हे देखाव्यांतल्यान पळयलां की कशें एक आचार आमकां एक बरी कोरणी करूंक आडायता. पूण एक बरें कोरणी करूंक कसलोच वेळ आसना. मुन्याच्या 3ऱ्या आवेस्वरान 27 वोळ आमकां अशें म्हणटा, तुजे लागीं घडटा जाल्यार तुवें उपकार करूंक जाय. तो करिनासतना रावूं नाका. तर आमी आचार मानिनासतना आमकां बावाट आसूंक जाय आनी जाणून जावंक जाय की एक बरी कोरणी जावन आसा देवाच्या मोगाची खुना. तो दीस जावं या रात आमी सदांच कसलोच आदार दिवंक फाटीं सरो नेजो. तेन्नाच आमकां देवाची ब्लेसांवां आनी कृपा मेळटली. देव भिरांतीच्या आवय बापायक जल्मली. मागण्याचें जिवीत तिचें. पेल्याच्या उस्क्यान भरलोली. मागोन आसतना दुसऱ्यांच्या गोरसांक पावली. देवा पेल्या मोगान जियेली. सदांच देवाचे कुशीक उक्ती रावली. देवान आपल्या पुताची आवय जावंक वेंचून काडलोली. तीच ती आंकवार मारिया. आयज तुका आनी म्हाका कसलो संदेश दिता काय? सूख दूख मनशाच्या जिविताचे 2 भाग देवाची खुशी म्हूण मानून घेयात. तुमी सगळीं जेजूचे उतर आयकात आनी पाळात आनी सदांच ताच्या पावलांनी चलात.
माणकुल्या गोंयांत जल्मलो. आमचे भाशेन हेच भुंयेर वाडलो. गोरजेवंतांचो आनी दुबल्यांचो खूब मोग केलो. जायतो वेळ मागण्यांत सारतालो आनी हाकाच लागून ताची आवय ताका अपुरबायेन सांतुलो म्हणटाली. आंकवार मारेची बोगती जिवितांत दिसली. याज्ञीक आपोण्यांक वेंग मारली. दुसऱ्या राज्यांनी आनी देसान जेजूची बरी खबर परगटली. जिवितांत जायत्यो आडकोळ्यो आयल्यो तरूय फाटीं सरूंक ना. जिवोच आसतना जायत्यो मिलाग्री केल्यो. तोच तो आमचो गोंयचो पूत सान जुझेफ वाज. आयज आमकां कसलो संदेश ताचो? जेजू सुर्या तुमी चोंद्रीम जायात. चोंद्रिमा भाशेन तुमी जेजू सुर्याचो उजवाड घेयात. तुमच्या बऱ्या उतरां आनी करण्यांनी बरे खबरेचे परगटना जायात. A Carmelite nun who followed the little way as a means to be a saint, serving God through small acts with great love. Her writing inspired millions, and she was declared a doctor of the church. तुमच्या जिवितान देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरात आनी तो तुमकां मुजोरी फावो करतलो. जिवितांत सांडलोली. काळोखी वाटेर पावलां मारलोली. जायत्यांनी वायट स्वभावाची वो पातकीन म्हूण तिका पाचारलोली. समाजांत तिका मान नासलो. पूण जेन्ना जेजू तिका भेटलो तिणें आपल्या वायट जिविताचें पान परतिलें. जेजूच्या अनुभवान ओत्मीक वाटेन ग्रेस जाली. कुरपेची जोर तिच्यान व्हांवली. तिच्या जिवितांत एक नवो बोरमोसो उदेलो. जेजूचो नीज पाटलाव तिणें केलो. तीच ती मारिया मागदालेन. तिचो संदेश कितें काय? कितली पातकी आसूं पूण तुजी चूक ओळखून घे. बोगसणे माग, निचो कर, नवें मन घे आनी जेजूच्या उजवाडान चल. बारा शिसा मदलो एकलो जेजून आपल्या मिसावान विंचून काडलोलो. जेजू बरोबर जेवलो भोंवलो. जेजूक गुरू म्हूण पाचारलो. जेन्ना ग्रेस्कायेचो किडो काळजा मनांत रिगलो तेन्ना दुडवांचे आशेक लागून आपल्या गुरूक 30 नाण्यांक विकलो. वायट कर्तूब तार दिना जालें. निराशी जावन आपलो जीव ओगडायलो. तोच तो जुदास इस्कारियोत. आयज आमकां कितें सांगता काय? दुडवांचे आशेन उलोवन तुका बरें करतल्याच केन्नाच वायट करूं नाकात. उतरांनी वा करण्यांनी दुसऱ्यांचो केन्नाच घात घेनाकात.
polished nun and mystic who received visions of Jesus and spread the message of divine mercy. Jesus asked her to promote trust in His mercy and inspired the divine mercy image with the words, "Jesus, I trust in you." Her diary became a spiritual guide, and her mission led to the establishment of Divine Mercy Sunday. She was canonized as a symbol of God's love and mercy. She is Saint Maria Faustina Kowalska. देवाची काकलूत आमी अनुभवताना आमी जेजूक वेंगोवन आमचो सगळो विश्वास ताचेर घालुया, कित्याक तो आमचो चड मोग करता. तरणाटे पिरायेर एक माद्र शिक्षक आमच्या भारतांत आयली. अशेंच रस्त्यावेल्यान चलतना घायल जाल्ली, किडे पडलोलीं, जाणटीं, ओस्कोत, ल्हान भुरगीं तिका रस्त्या देगेक दिसलीं. तिणें पोडो घालून तांकां वेंगयलीं. एक एकल्या सोबें जेजूचें मुखामोळ पडलें. शिक्षकाचे पावडे देंवली. समाजांत भायर आयलोल्यांक पुंजायली. एके सुवातेर व्हरून मोगान तांची सेवा केली. तीच ती महान ओस्तोरी कोलकाताची बाग्योंत माद्र तेरेसा. आयज आमकां तिचो संदेश. Don't abandon your own children, parents and elders. Take care of them. सगळ्यांक मोगान वेंगोयात. उजवाड्याचे वाटेर पावलां मारुया. बरे खोबरेचे पोरगोटणार जावुया. आतां आमच्या देव संदेशकारांनी घडून हाडिल्लो मांडो तुमचे मुखार दवरतली. आशीर्वाद तांचेर मोरो.
दाखोळ केल्लो वावरांचो संदेशकाराचो मनयता दीस जेजूचे वळखीचो तुमचे मुखार दाखोळ केल्लो वावरांचो संदेशकाराचो खुशाल जाऊया सगळे खुशाल जाऊया आम्ही ओरबलो जेजूचो मोग शिपरावया खुशाल जाऊया सगळे खुशाल जाऊया आम्ही ओरबलो जेजूचो मोग शिपरावया त्या जेजूक सदांच आमी वाखाणुया व्हडा उमेदीन निमाणो दीस मानोया त्या जेजूक सदांच आमी वाखाणुया व्हडा उमेदीन निमाणो दीस मनोया पांचवे रंगाचे शांतीचे सगळ्यांक नांव बसते सोबीत सुंदर गिदोली आमचे सवस्कायचे पांचवे रंगाचे शांतीचे सगळ्यांक नांव बसते सोबीत सुंदर गिदोली आमचे सवस्कायचे सगळीं आमी एकठांय रावून करुया शांतीचे मरण पुर्यान जिवीत सारया एकवटाचे सगळीं आमी एकठांय रावून करुया शांतीचे मरण पुर्यान जिवीत सारया एकवटाचे सगळीं आमी बरे पोशीप रावया समाजाची बरी नागरीक जावया सगळीं आमी बरे पोशीप रावया समाजाची बरी नागरीक जावया माणसुगेचे जिवीत जिवया एकामेकांक मानान लेखुया माणसुगेचे जिवीत जिवया एकामेकांक मानान लेखुया हालुया दोलुया माडो फुलोया नाचुया गावुया हासून खेळुया हालुया दोलुया माडो फुलोया नाचुया गावुया हासून खेळुया आमी खुशाल जावया दोतोनीचे वरोस उमेदीन सोबोया 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 बारी वावुरता तांकां शाबासकी दिवची गरज तोर मागता फादर फेलिक्स डा सिल्वा आनी फादर इरेमेतो रिबेलो लागीं माचयेर येवंक आमचो भाव जोविटन खूब उमेदीन आनी आपखुशीन आपलो आदार आमच्या कपेलाक दिता तर मागता फादर एरिमितो ताय आमच्या दोतोनीच्या संस्थेच्या नांवान ही भेट जोविटनाक दिवंक जीं भुरगीं वरोसभर दर आयताराक चुकय नासतना दोतोनीक हाजीर आसलीं तांकां आमी इनामां वांटलें मागता फादर फेलिक्स डा सिल्वा ताय हें इनाम दिवंक ग्रुप सेंट पीटर एलेन ओराव अंजिता पुन्ना
Zomo St. Francis Xavier, Stanislav DeCosta, Ashish Bilang, Asim Bilang, Saint Afonso, Sencia Carvalho, Eliandra DeCosta, Edora Souza, Saint Monica, Velda Fernandez, Saint Anthony Angeline Costa, Melisha Costa, Saint Andrew Gencia Peixoto, Leah Dicunia, Valen Fernandez, Saint Ignatius of Loyola, Joella Gonçalves. सगल्यांनी तांकां मोठ्यान ताळयो मारच्यो. देव बरें करूं फादर. आतां आमी कार्यक्रमाच्या शेवटाक पावल्या. तुमी आपलो वेळ काडून येवन आमच्या भुरग्यांचो निमाणो दीस सोबयल्या खातीर तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. This is Valency Fernandez. And this is Valeni Da Costa signing off as your host for tonight. Good night, safe journey back home.